वेट हांवें एक्चुली म्यूट केलें आनी हांव बडबडटा पिशे कशें. सो सगळ्यांची परत एकदा नांवां घेता. दिक्षा नाईक गांवकर, हाय हॅलो कशें आसा तूं. तेच्या मागीर आनी एकल्यान कोणी मॅसेज केलें, हॅलो सिस्टर हाव आर यू टुडे. गॉड मे बी गॉड ऑलवेज ब्लेस यू. थँक्यू सो मच. मागीर दिया, हॅलो सिस्टर हाय हॅलो. मागीर थँक्यू दिया, तुवें एटलीस्ट म्हाका सांगलें की आवाज तुजो येयना म्हणून, कारण हांवें केल्लें म्यूट आनी हांव बडबडटालें पिशे कशें. सो दिक्षा नाईक गांवकर हाय, कशी आसा सगळीं तुमी. आयज लायव्ह हांव न्हय भरपूर लेट येयला. लेट म्हटल्यार खूबच लेट येयला. अजून जेवंक ना. सद्या काम करतालें, काम चालू आसा आमचें पॅकिंगेचें. सो पॅकिंग करता करता म्हटलें थोडीशी पॅकिंग उरलेली, सो म्हटलें लायव्ह येवया. कारण आय थिंक सो 2-3 दीस जाले व्हिडिओ हांवें कांय अपलोड करूंक ना. सो एटलिस्ट लायव्ह येवया तरी म्हटलें. तेका लागून जेवंक ना, आतां जेवतलें हेच्या मागीर. सो तुमी जेवली, तूं जेवलें. मम्मी बरी आसा. मम्मी म्हजी टीव्ही पळयता. मम्मी बसल्या टीव्ही पळयता. सद्या टीव्ही वचो प्रोग्राम चालू आसा. आय होप सो तुमकां आतां आवाज येता आसतलो म्हाजो. ओके. सो सद्या आसा 8 जाणां कनेक्टेड. इतल्या बेगिना न्हिदोंक गावपाचें ना. बरो टायम वयतलो कारण ऑर्डरी पॅक करूंक जाय आतां आमकां. हेच्या फुडें आमी ऑर्डरी पॅक करतली. इतल्या बेगिना जर उशा आनी चादर घेवन ओगी न्हिदले न्हू जाल्यार आमची कामां हांगाच उरलीं. नो बरोबर न्हू. हाय हॅलो. ये घे दाखयता. ते थँक्यू पिशवीन घाल. थँक्यू पिशवी. हाव आर यू. आय एम गुड. हाव आर यू. तिथून घालू तिथूनच घाल. उघडे एकल्याच्या दाद. आय एम गुड. ओके. हेड फूड अजून तर ना, कारण
असली कामां घेऊन बसल्या इपयात आमी दिसताच तरी तुमकां. सो जेवंक बीन ना आतां हेच्या फुडें जेवतली ऑर्डरी पॅक बीन करून. सो ऑर्डरींचें काम अशेंच आसता, जेन्ना काबार जाता तेन्ना जेवपाचें. आय एम फ्रॉम पेरनेम. आयज आमगे जेवणाक कितें केलां म्हणटा, आज शेनवार न्हू. वेल्ल्यांचें हुमण केलां, बरें लेफो फ्राय केल्या, व्हडले लेफो आसता ते फ्राय केल्या, बरी तोराची शीर आसा आनी ऑप्शनाक म्हणून खारें आसा. हें जेवण आसा आयज आमगेर. संजय भैया ऑल्सो शो हीज फेस अलॉंग with his what liver. संजया हांगा यो. तो बॅक कॅमेरान ऑर्डरी पॅक करता. हांगा या बस. या तुका विचारतात कोण कोण, ऑर्डरी घेऊनच बसत. सो बॅक कॅमेरा न्हू आमचो अवॉइड करा. बॅक कॅमेरा बॅकग्राऊंड आमचो अवॉइड करा, कारण सगळी कडेन ऑर्डरी आसा. आनी प्लस येता संजय येतलो आतां 2 मिनटांनी. हे बॉक्सां दिसतात आसतले तुमकां, आनी बेडीचे सगळे अस्तपस्त ऑर्डरी पडले. सो नाईक गांवकर दीक्षात नाईस थँक्यू. हाय डियर हाव आर यू ऑल. आय एम गुड. हाव आर यू. साहेब येयलो साहेब. ऑर्डरी घेऊनच बसता. ऑर्डर घेऊनच बसला हो पळय. त्यांनी सांगलं पॅक कर म्हणून. आय एम फ्रॉम कोलवा. ओके, आमी आसा पेडण्यासून, म्हटल्यार हांव पेडण्यासून, हांव पेडण्याचें आनी तो आसा बिचोले. सगळ्यांनी इनवायट कर मरे, तुमचे गडे मरे आतां. सगळ्यांनी सगळ्यांनी संजयागेर येवपाचें गड्यांक. तेंचे गडे आसा आतां. कितले तारीख रे? 3 तारीख न्हू? 3, 4, 5. 3, 4, 5. तेजो आवाज येता काय कोण जाणा. भैया संजय भैया ऑल्सो शो हीज फेस अलॉंग विथ हीज लिव्हर. लिव्हर आसा तुका लिव्हर? लिव्हर विकले. लिव्हर विकले होय तिने. कोलवा पुणे सिल्विया. मेसेज. What is the third word? कितें? What is the third word for shit? म्हटल्यार कळोंक ना. Brother, please come to me. I am from Aldona. दिया मलदार. शिवर येत. आल्डोना खयली. आल्डोना खंयसून तुमी? आमकां लायव्ह वचपाक जाय म्हणून मम्मीची टीव्ही आमी म्यूट केल्या. कितें? टीव्ही म्यूट केल्या न्हू. टीव्हीचो आवाज म्यूट केला. एकाचेर आहा. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता. सो 2-3 दीस जाले व्हिडिओ हांवें पोस्ट करूंक ना, कारण बॅक कॅमेरा सद्या ऑर्डरी कंटिन्युअसली चालूच आसा. तेका लागून व्हिडिओ बीन करपाक पॉसिबल जायना.
आनी व्हिडिओ केले जाल्यार ऑर्डरीक टायम दिवंक गावना, सो तेका लागून तो प्रॉब्लेम जाता. सो तेका लागून हांवें 3 दीस कंटिन्यू ब्रेक घेतला. वेर इज मॉम? मम्मीक दाखव. मम्मी हांगा येवं गे. मम्मी टीव्हीचेर मम्मी टीव्ही पळयता. मम्मी टीव्ही पळयता. मम्मी थंयच्यान हाय कर गे. हाय करता तुमकां. हाय म्हणटा ती. गणपतीचे टेम्पल आसा थंयसर नाचनो कितें तें नाशनल हां खबर तुका? नाशनल ऐकलं आहे. खंय पडटा हें एग्जॅक्ट? ते वेर इज मम्मा? मम्मा हियर. कम हियर. यो गे बेस्ट हात दाखव. मुंगूर. अशीच करता. हाय. हाय करता तुमकां हाय. यो आमगेर रायस आनी दाल करून दिता. हय तेका आवडटा शिवराक दाळ बीन. कोणा? तुका? हय म्हाका दाळ हांव आवडना. शिवराक. तो शिवराक. आनी तूं? मम्मी बीन शिवराक. मम्मीक दाळ वता. मम्मी नुस्त्याक चड लायक ना. म्हाका वचमचीत नुस्तें जाय. नाल्यार रडोंक येता. कितें गे? नाल्यार मागीर रडोंक येता. नाल्यार मागीर रडोंक येता खंय नुस्तें ना जाल्यार. हें मात खरें उलयलें. नुस्तें ना न्हू सपोज जाल्यार म्हाका रडोंक येता मागीर. पूण येता. कितें रडोंक? रडोंक येयना दाळ खावपाक येता. केन्नाय चलता दाळ तशी. यो आमगेर रायस आनी दाळ खावन. तेच्या पयलीं तूं संजूगेर यो. संजूले गडे स्टार्ट जाता आतां. आयकल्यात आसतले तुमी गडे. चाळण गडे. साळान गडे फेमस आसा. सो येवपाची सगळ्यांनी. नो स्टील वी स्टील आमी रिलेशनशीप हय बट नॉट एंगेज. एंगेज ना अजून आमी. जातली रे. एंगेज एंगेज वेन ना वी आर आमी. कमिंग मारगांव सायड. मारगांव सायड मारगांव सायड आमकां पॉसिबल जायना. पॉसिबल जायना. एक्चुली येवचें पडटा स्पेशल थंयसर. हय हो कमेंट हांव पयलीं हें करता. एनवेल म्हणून कोण आसा तेणी विचारलें यू आर हजबंड काय म्हणून. तर ना सद्या आमी एंगेज जावंक ना बट रिलेशनान आसा. सो हें क्लियर जालें आसतलें. आजुनूय आमी तशें सिंगलूच आसा. आनी तेच्या मागीर वेन यू आर कमिंग मारगांव सायड. सो पॉसिबल जायना कारण एक तर तो जॉबाक वयता. हांव यूट्यूब हँडल करता. आनी तेच्या भायर जसो आमकां टायम एडजस्ट जाता तशें आमी ऑर्डरी बीन पॅक करता ना तशा. सो आनी कोणाक कितें विचारूंक जाल्यार विचारूं शकता. फर्स्ट टायम लायव्ह येयला तो. तूं नाल्यार तेच्या कडेन इतले पेशन्स ना बसो. ओके डियर. तरी मडगांव ट्राय करतले आमी. फाटल्या दिसांनी आमी ऑर्डरी बीन दिवपाक वयतालीं पूण आतां ऑर्डरी दिवपाक पॉसिबल जायना कारण 1-2 ऑर्डरी ओके आसा ना रे. इतली बॉक्सां घेवन तुका बायकीचेर जायना तें. 12 जाणां पळयता आमकां. कोण कोण खंयच्यान पळयता तें सांग. कसल्यान पळयता तुमी तें म्हाका मॅसेज करून सांगा सो म्हाका कळटलें. वदळ एकल्यान सांगलेलें कोलवासून म्हणून. एक आसा खंय आल्दोना. आल्दोना. काणकोणा. काणकोणा येयला. काणकोणा पावल्या. पावल्या न्हू आमी. ना 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 न्हू. ना काणकोणा पावला एकदम. ना काणकोणा आमकां ऑर्डरी बीन आसता पूण आमी स्पेशली न्हय व्हरोन दिना कारण आमकां खूब लॉंग पडटा जाय. UK सून पळयता. थँक्यू सो मच.
केल्ल्यान UK. ॲक्च्युली तुम्ही टाइम काढून व्हिडिओ पळयता ताका लागून खरेंच थँक्यू आं. कारण सगळीं जाणां आपापल्या लायफान इतली बिजी आसता ना रे, तरी तुम्ही टाइम काढून पळयता, थँक्यू. मांगेला हाय हॅलो. कोणती काणकोणा ना. काणकोणा तो पावला, हांव पावना. मेल्बा रॉड्रिगीज UK फ्रॉम विचारात कितें क्वेश्चन बीन कितें विचारूंक जाल्यार विचारा. ॲक्च्युली हांव न्हय 7 सुमार येवंक सोदतालें लायव्ह, पूण 7 पॉसिबल जायना जालें. ऑर्डरी आसा न्हय ताका लागून. आतां 9 जाणां कनेक्ट आसा. कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता. टू डेज यू डिडंट पोस्ट विडियोज. हय, आयज 3रो दीस जालो व्हिडिओ हांवें पोस्ट करूंक ना, कारण ऑलरेडी पदर क्लियर केला ऑर्डरींग खातीर. ऑर्डरी कंटिन्यू चालू आसा, तितून बिजी वयता. प्रणिता हडफडकर हाय हॅलो प्रणिता, कशें आसा तूं? तुका जागा पावना सुट बसले बेडीर बसले. सो ट्राय करतलें हांव फाल्यां तरी व्हिडिओ पोस्ट करपाक. सो फाल्यां तुमकां कितें पळोवपाक जाय तें सांग. सद्या न्हू हेंच चालू आसा, ऑर्डरी बॉक्सां टेपी घेवन बसता, हेंच चालू आसता. तें तुमकां डेली कितें दाखयतली न्हू रे. तुमकां कितें खावपाक जाय हाव आर यू बोथ एंड आई ऑल गुड. सगळीं बरीं आसा आमी. मम्मी बी बरी आसा. तूं कशें आसा? प्रणिता हडफडकर. प्रणिता हडफडकर. गुड गुड. ओके, जेवले? कितें Q&A स्टिकर. ह्या मनशाक न्हू पेशन्स ना बसपाक. एक तर म्हाजो ट्रायपॉड इतलो हालता ना, डेंजरस सामको. आनी तितून हांव स्टेबल बसला. हांव बसला पळय. म्हणजे सायडीक पळय बॉक्सान. आय लायक युअर व्हिडिओज. थँक्यू सो मच प्रणिता. आय एम सॉरी फॉर वॉट. कित्याक लागून? कित्याक लागून? सॉरी कित्याक लागून? कितले फावटी हालता मनीस. कापीत राहता का सो प्रणिता, कित्याक लागून सॉरी म्हणटा तूं कळोंक ना म्हाका. मातशें क्लियर करता. कित्याक लागून सगळें म्हणटा. 4 जाणां. सध्या 4 जाणां आसा. आय थिंक सो चडशीं जाणां जेवपाक गेलीं.
लायक चुकून 4 लायक मेळ्ळे आतां कोण कोण आहा? चडशीं जाणां मागीर हो व्हिडिओ पळयतली लायव्ह, कारण हांवें कितें अशें सांगूंक नासलें की हांव लायव्ह बीन येतलें म्हणून. सडनली येयला हांव. नेक्स्ट टायम येता तेन्ना पॉयंट्स घेवन येता. आमी एक्चुली ट्राय करता कितें इंटरेस्टींग बीन अशें चॅलेंज व्हिडिओ बीन घेवन येतली, बट टायमूच एडजस्ट जायना. खंय भायर वयतली एक्सप्लोर करूंक, केन्नाच्यान प्लॅनिंग करता न्हू रे आमी. पूण आतां सद्या ऑर्डरींगचें काम इतलें जाता ना की तेतून टायम एडजस्ट जायना. आनी जो मेरेन आमी आमच्या बिझनसाक 100% दिना तो मेरेन यू हॅड डिनर. कोणी सिल्विया पळोवपाक नो डियर, आमी अजून जेवना. आतां आमी जेवपाची. आतां आमी जेवपाची. आमी घेवन बसले पळयात, स्टडी करपाक बसले. स्टडी करपाक बसले. स्टडीच खबर जायना. ऑर्डरींचें काम चालू आहा. तुमी जालें तुमचें जालें जेवण? जेवली तुमी? प्रणिता, ओके डियर. Yes. नो, ओके. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता बेगिना. लायक करा, सबस्क्राईब करा. चॅनलाक आमच्या सबस्क्राईब करा. लिओ फलकाव जेवूंक ना अजून. कितलो टायम? टायम 9:30 10 बी जातली आय थिंक. घडये खाल्ले हांगासले. सो आनीक कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता बेगिना. म्हटल्यार 5 जाणांच सद्या कनेक्ट आसा. कनेक्ट जाया सगळी. सांगून येवंक ना न्ही हांव, नाल्यार खुबशीं जाणां ऑलरेडी रेडी रावतलीं आसलीं कनेक्ट जावपाक. विचारीन. आय थिंक सो सगळ्यांचें कितें क्लियर जालें आसतलें कितें विचारूंक जाय तें बी. आनी आमी आतां डिस्कनेक्ट करता, कारण ऑलरेडी खूब काम पेंडींग पडलां जे बेगिना क्लियर करूंक जाय आमकां. चला तर बाय. सो चलो बाय बाय, गूड नायट. गुड नाईट. आनी बाय द वे लायव्ह काबार करच्या पयलीं तुमकां एक अपडेट दिता. ह्या बॅचीन जितल्यांनी ऑर्डरी केल्ले आसा पळयात ते ऑर्डरी मंडे पोस्ट जातले. तेजीच प्रिपेरेशन सद्या चालू आसा, कारण तेज्या उपरांत होळी बीन आसतली. होळी म्हटल्यार 4-5 दीस गॅप घेतली आमी, कारण तेकाय पॉसिबल ना, म्हाकाय पॉसिबल ना. होळी जावनूच ऑर्डरी पोस्ट जातले न्हू रे. सद्या मंडे जातले ऑर्डरी पोस्ट, आनी तेच्या उपरांत मागीर होळी जावन पोस्ट जातले. सो गूड नायट डियर, टेक केअर. बाय बाय, गूड नायट, स्वीट ड्रीम. बाय बाय. बाय.